श्री गणरायाक विनम्र वंदन करता, देवी महालक्ष्मीक विनम्र वंदन करता, जाग्याचे सगळ्यांक मनपासून नमस्कार करता, ग्रामदेवीक नमस्कार करता, ग्रामदेवाक नमस्कार करता आणि आम्ही वार्ड नंबर 5 वाडी तळावली पंचायत बरोबर पंचायतीच्या ओपोजीट आम्ही हांगा आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. 5 वर्सां पयलीं ही मागणी आशिल्ली ह्या ब्रिजाची आनी तेन्ना पंच आमचे भारतीय आशिल्ले आनी त्या नंतर नवी पंचायत जाली आनी नवे पंचायतीन जेन्ना सरपंच बदल्लो, पंच बदल्ले, तेन्ना तेंचें ध्येय आनी धोरण एकूच आशिल्लें की प्रलंबीत कामां आसा ती मुखार व्हरपाचें. म्हणजे कोणीच फाटल्या पंचायतीन जें काम घेतिल्लें तें बंद दवरा अशें कोणीच पंचांनी सांगूना. आनी त्या खातीर नवनिर्वाचीत जी पंच आसा तिणें हेचो सदांच पाठपुरावो केलो आनी परत एक रिजोल्यूशन आमचे सरपंच आनी तांचे मेंबर बाबदिलेश आनी ताचे बरोबर बाकीचे सगळे पंचायतीचे मेंबरांनी घेतले आनी म्हजे कडेन पावले. पूण कर्मधर्म संयोगान एका वर्सांत पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री बदललो आनी मंत्री बदल्ल्या कारणान तो फायल परत आयली. जेन्ना फायल परत आयली ती बरोबर फेब्रुवारी म्हयन्या आयली आनी जेन्ना मार्च 2023-24 हें काम जेन्ना जावपा जाय आशिल्लें तें जालें ना. आनी त्या खातीर परत जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाका जी प्रायोरिटी घालची पडली आनी ती प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टरान एप्रूव करून ही फायल परत आमी प्रोसेस केली. प्रोसेस करता आसतना आमचो GSR चेंज जालो आनी GSR परत एड करून सगळे एस्टिमेट रिकास्ट करून परत एकदां टेंडरींग प्रोसेस नवें चालू जालें. आनी त्या खातीर थोडो डिले जालो. म्हणजे थोडो न्हय, वर्सभर डिले जालो. त्या बद्दल लोकांनी हें लक्षात घेवचें. पूण जेन्ना सगळी फायल प्रोसेस जावन कंप्लीट जाली, टेंडरींग प्रोसेस जालें आनी वर्कऑर्डर दिवपाचो टायम आलो तेन्ना बाब दुर्भाटकाराक बेगीन काम चालू कर म्हटलें आनी सांगलें की लोकांक हेची गरज आसा. पंच म्हाका दिसता डेली आठवड्याक एकदां येताली, भारती परत सांगतालें आनी तांचे एकत्रीतपणे हें काम जालां सगळे पंचायतीचे पंच आनी सरपंच. आनी लोकल जी पंच आसा तिचो एकूच ध्येय आशिल्लें की खंयच्याय परिस्थितींत हें काम जावपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी जेन्ना उलोवणी जाली आनी पंचायतीचो सरपंच आनी पंच म्हजे कडेन आयले आनी नाल्ल फोडपाक हांगा चालू करपा खातीर फोडयो म्हटलें तुमीच फोडा ना जाल्यार नाल्ल फोडनासतना एका म्हयन्यांत काम कंप्लीट करा आनी आमी इनॉग्रेशन करुया. आमी नाल्ल फोडूना अशें हें एकूच काम आसतलें की ज्या कामाक आमी नाल्ल फोडूना. नाल्ल फोडनासतना हें काम बेगीन जालें. म्हणजे हाचे फुडें नाल्ल फोडचो की ना हाचो विचार सगळ्यांनी करपा जाय. बरोबर 2 म्हयन्यांत बाब दुर्भाटकारान हें काम सोंपयलें. त्या बद्दल इंजिनियर आनी दुर्भाटकारांचें हांव मनापासून अभिनंदन करतां. अशीच फास्ट कामां करा. रस्तोय थोडो रिपेर उरला तोही कंप्लीट करा. उरलेले रस्ते आसा तेही कंप्लीट करा. लोकांचे तुमी जर बरें काम केलें लोक तुमचें अभिनंदन करतले. पूण तुमी जर वायट काम केलें इंजिनियरांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी जाल्यार लोक उलोवपाचे रावचे ना. हें लक्षांत दवरा. आमी लोकां खातीर आसा, लोकांची कामां करपा खातीर आसा आनी लोकांची कामां करता आसतना अत्यंत बरे तरेन काम कशें जाता हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आज परत एकदां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हांव आभार मानतां. कारण ताच्या हातांतल्यान ही फायल क्लियर जावन आज तें कंप्लीट जावन ताचें उक्तावण समारंभ जावन गाडी व्हरपा सारको आनी वेळ पडल्या एम्ब्युलन्स व्हरपा सारको रस्तो तयार जालो. एक ल्हान साकू जरी आसलो ताचें इम्पॉर्टन्स जेन्ना 50 घरां वयर आसता ताचें इम्पॉर्टन्स त्या घरांतल्या लोकांक खबर आसता. कारण आज सर्वसामान्य मनशाक पेशंट सुद्दां उबारून हाडचो पडटा आनी त्या खातीर हेची गरज आशिल्ली. तें काम कंप्लीट केले बद्दल कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियराचें अभिनंदन करता, आभार मानता आनी अशेंच पंचायतीन बरी कामां घेवन मुखार सरचें जेणे करून गांवचो विकास आनी विकास करता आसतना हातभार लागतलो अशें नमूद करता.
दुसरी गजाल आसा ती आमच्या जे 7,000 स्क्वेअर मिटर आमी पंचायती प्लॉट घेतला ते फायनल स्टेजीर आसा. एकदां तें लिस्टींग जालें आनी 1/14 उताराचेर आमचें नांव आयलें, आमचें म्हणजे म्हजें न्हय पंचायतीचें, तेन्ना तें काम आमी चालू करतले. लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की येणाऱ्या काळांत वाडी तळावली पंचायत तशी उरची ना. तिका जशी आमची बांदोड्यां वयर सरल्यात, आमची रेव्हेन्यू उलयता हांव वयर सरले म्हणजे रेव्हेन्यू आनी शिक्षण ह्या हातूंत बांदोडे आनी कवळे जशी वयर सरल्या तशीच पंचायत वाडी तळावली जातली. जशी आतां डेव्हलपमेंटाक कुणे आनी मडकय चाललो त्या प्रमाणे वाडी तळावली पंचायत जातली. आनी हें काम करता आसतना आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय, संस्कृतीच्या वातावरणांतल्यान हें काम जावपाक जाय डेव्हलपमेंट. आनी तो डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी प्रत्येक गोश्ट विचारून ती आमी ती मुखार व्हरपाक जाय आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी करुया अशें नमूद करना. आज तुमी सगळे एका हाकेर हांगा हजर रावले त्या बद्दल तुमचें मनापासून अभिनंदन करता, आभार मानता. आनी परत एकदां आनी एक काम आज आमचे जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान चालू जातलें तें आतांच ताचो नाल्ल फोडपाक बाब आमचो JRP हांगा उबो आसा, थंय वचपाचें तुमचे कडेन परमिशन मागता. परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता. हांगा उपस्थित आसा आमचे मडकय मतदारसंघाचे आमदार तशे गोंय राज्याचे वीस मंत्री सुदीन ढवळीकर सर, JRP गणपत नायक, आमचे पंच, सगळे मेंबर, पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच, दुर्भाटचे सरपंच, बाकी सारे पंच हांगा उपस्थित आशिल्ले, आजी माजी पंच, सरपंच, पत्रकार, मिडिया, सगळे ग्रामस्थ कार्यकर्ते यांचे हांव स्वागत करता. हो मिनी ब्रीज हो फाटीं 2.5 वर्सां जालो हो हांगा मोडलेलो. तेन्ना आमचे इलेक्शनाचे कावंटींग जावन रोखडेंच इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्नाच हो ब्रीज मोडलेलो. आमी रोखडो ताबडतोब सराच्या कानार घातलो. सरान आमकां रेजोल्युशन घेवन हो ब्रीज करपाक लायलो. आमी खटपट सगळी करीत रावले. 2 फावटी रिजेक्ट जावन आयली फायल. परत आमी फॉरवर्ड केली, सराच्या कानार घातले. सरान ताबडतोब हो ब्रीज तयार करपाक हांगा डिपार्टमेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान पावर लावन सराच्या उतराक सगळो मान दिवन हेंच्यांनी सगळे PWDचे तशेंच कॉन्ट्रॅक्टान आदवड घालून हो ताबडतोब ब्रीज सारको केलो. तरी तात्पुरती आमी हो ब्रीज लोखणाचो करून आमी पंचायत बॉडीन ठरोवन हो लोखणाचो ब्रीज आमी तेच बुरती केलो आनी रोखडोच हो मागीर ब्रीज आमी सराच्या कानार घालून ताबडतोब करूंक लायलो. अशें करून हो ब्रीज आतां सर आमचे सगळे हेका उदरगत करता. आमचे मडकय मतदारसंघात सदांच सराची उदरगताची कामां चालूच आसता. तशेंच आमचे JRPचे सुद्दां मडकय मतदारसंघात सदां उदरगतीची कामां चालूच आसता. अशेंच देवान तांकां बरी बुद्धी, आरोग्य आनी आयुश्य दिवची आनी सदां वरवडात दिवचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.